आणि जे गोवा मायल्स आहा पळय चल ना जे गोवा मायल्स आहा पळय ते दोनूय हेतूनसून ते आयज जोडपाक येयल्ले आसा ती आमची पोटां भरूंक येवंक ना ताका लागून ते म्हाका आतां एज फास्ट कितें आहा ते तेजे कावंटराचेर सांगचे इंतून 1560 vehicles of Goa miles are flying. 90% इंतून गाडयो ज्यो चलता ड्रायव्हर कम ओनर जे DCO म्हणटा ते ओन्ली 10% ऑफ द पीपल हॅव एम्प्लॉयड ड्रायव्हर्स म्हणचे हे कितले गोवा मायल्स आमचे गोंयकारांनी आपणायला हेजेर कळटा. दुसरे जेन्ना तेका म्हायती बीन आसतली मोपा एअरपोर्ट जेन्ना इनॉग्रेट जाल्लें आमकडे गाडयो नासल्यो आमी तेन्ना मोपा मॅनेजमेंट आसा मोपा एअरपोर्ट आहा दे रिक्वेस्टेड गोवा मायल्स हॅज बीन इन्स्ट्रुमेंटल टू मेक अनअकाउंटेबल टॅक्सी बिझनस अकाउंटेबल. तेणी जे GST कलेक्शन जाल्ले आसा 2018 स्टार्ट केल्ले अप टील 2024 6,96,70,416 गोवा मायल्सान फारीक केला. TDS तेंचे डिडक्शन जाता. आज जो टॅक्स पेयर नासलो दे हॅव कम इन द एम्बिट ऑफ अ टॅक्स SSC इतले तेंचे म्हणजे व्यवसाय वाडला आणि 1.5 करोड ते फारीक करता. आता हे दोन्ही तरी ऍड केले जाल्यार 8.5 करोड दे आर पेईंग रेव्हेन्यू टू द गव्हर्मेंट. 18,000 तरी टॅक्सी आहा ते एपाचेर ना खंयच्या सिस्टमार ना GST फारीक करना TDS फारीक करना आनी एक्चुअली तेणी सगळ्यांनी खंयचे तरी एपार येवपा जाय. स्पीकर सर हेच अर्थान 1,500 टॅक्सीज इफ दे कॅन जनरेट अराउंड 10 crores मोर देन 8.5 crores 18,000 टॅक्सीज जे ते आहा म्हणटा दॅट मिन्स आय वॉज जस्ट कॅल्क्युलेटिंग गव्हर्मेंट इज लुजींग एवरी इयर अराउंड 100 crores 90 to 100 crores आणि गेल्या 5 वर्सांचो रेव्हेन्यू आमी एपाचेर येवना आमी सिस्टमीचेर येवना आमचे रेकॉर्ड ना कोण खूंय भाडें कशें मारता ते वी हॅव लॉस्ट मोर देन 500 crores. एवरी स्टेट हॅज गॉट अ सिस्टम दे आर ऑन सम एप ऑर अदर. विरोधकांनी गोवा मायल्स ह्या विशयाचेर चर्चा करपाची मागणी केली. मात ह्या विशयाचेर संबंधित मंत्री आणि आमदारांकडे खाशेली चर्चा करून ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी विधानसभे वेळार दिले. हो इशू जो आहा पळय न्ही टॅक्सी इशू आत्तां म्हणजे तेणी गोवा मायल्स इशू मोपा एकंदर गोंयान टॅक्सी इशूचेर परत परत सगळी कडेन वेगवेगळी चर्चा जाता. फाटल्या सेशनाच्या वेळारूय बी अशाच पद्दतीन चर्चा जाल्ली ताजी मिटिंगूय घेतलेली अर्दे इशू रिजॉल्व जाल्ले. आतां परत एकदां म्हणजे सेशन येयले काय सगळे इशू परत एकदां तकली वयर काडटा म्हणटा नो डावट आसतले इशू हांव ना म्हणना. बींग अ चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे जे इशू आहा पळय न्ही आनी जे आमदार लागता तांची एकदां हांव हे हावस चलता आसतना एकदां मिटींग घेता आनी बाकीच्या सगळ्या इशूचेर कित्याक परत एकदां इल्लिगल आनी हे ते म्हणून दाखोवपाची गरज ना. नाका. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.